आज सेकंड डे हांगासर जो धरणा आंदोलन सुरू जालां ते कारापूरचे आमचे भाव आणि बहीण आपल्या हांगासर हक्का खातीर बसल्यात. सो सेकंड डे आयज सकाळी 9 सुरू जाला परत इथं. खुबशे भायले गांवचे लोक एक्टिविस्ट, नेचर प्रेमी, एनवायरमेंटलिस्ट येवन आपलो एक्सटेंड सपोर्ट करीत आसा तांकां आनी एक तांकां भावनीक आदार दिता की तुमी जी ही लढाई गोंय वाचोवपाक सुरू केल्या त्या लढाईन आमी तुमच्या बरोबर आसा हे सांगपा खातीर गोंय वाठाराच्यान म्हणजे सकाळी म्हाका दिसता आमचो भाव शंकर पळजी येवन गेलो, मारयानो येयलो, आतां पळय विशाल वळवयकर येयला, एडवोकेट शैलेश गांवस येयला. तो गोंयच्या प्रत्येक कॉर्नराच्यान सगळे जाण हांगा आपलो सपोर्ट एक्सटेंड करपाक गेल्या कित्याक तांकां पटलां की आयज कारापूर जाल्यार फाल्यां आनीक खंयचो गांव गोंयचो आसतलो. होच एक रायट टायम आसा हांकां एक शिटकावणी दिवपाक की तुमी कितेंय जर करीत जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. लायक मायंडेड लोक गोंयचे जे आसा ते एकी कडेन येतले आनी प्रोटेस्ट करतले. आनी ही शक्ती म्हाका हांगा हाडून परती जो पर्यंत हांची लढो आसा तो पर्यंत बसोवपाक म्हाका देवी कडेन मागता. म्हाका बरें दिसलें भरपूर हांगा बसोन कितें पांय सुद्दां म्हाका कांयच दुखोवना आनी हें करना. एक शक्ती आमचे निर्माण जाली. हांव उलो करता म्हाजे असले यंग भुरगे गोंयचे कोणाक सगळे येयात आमच्या भयणीक आनी हांकां कारापुराक सपोर्ट करा. आयज हांगा जे कारापूरचे विलेजस आसा ते एज्युटेशनाक बसल्या. सो हांव तांकां म्हणटा जशें शिमलाच्या बायलांनी, मिराबागच्या बायलांनी जे प्रोटेस्ट सक्सेसफूल केले तशेंच हेंच्यांनी सुद्दां हांगा बसून हो एज्युकेशन सक्सेसफूल करचो. कित्याक तर हो जो प्रोजेक्ट UP आसा तो फकत आनी फकत डिस्ट्रक्शन हाडटलो आनी कांय हाडचो ना. हे प्रोजेक्ट बी हाडप म्हणल्यार तुमी जाणा कोणाची कामां आसतली ह्या सगळे लोकांक खबर आसा. सामान्य लोकांक हेंचें कितें जालें जाणा, तुमी एक काणी आयकल्ली आसतली पयलीं, काणी म्हणा गोश्ट म्हणा कितेंय म्हणा, की एक राजा काय कोण सांगता तूं धांव म्हणटा, धांव कितले पर्यंत धांव, जितले पर्यंत तूं सुर्यास्त अस्ताक येवचे पयलीं धांवता तितले मेरेन जमीन तुजी. तो पूण सूर्य अस्त जावचे पयलीं तुवें सुरवात केल्ली थंय पावपा जाय. तो असो धांवता असो धांवता असो धांवता की शेवटी ते सुर्यास्त अस्त जावचे पयलीं थंय पडोन मरता म्हणून अशी एक स्टोरी आसा. तशी जाल्यार काणी हे सरकाराची. खबर ना कितली संपत्ती उरबडून दवरतले ह्या लोकांच्या जिवाचेर. दुसऱ्या गांवांनी उदाहरण गोंयकार तुमी चितलो तसलो बुरूच ना आतां आजकाल. म्हणटाले आमच्या सादे लोकांची बुद्धी धोपरान बी म्हणून काय ना बुद्धी धोपरान. सगळे शाणे जाले आनी तुमची नाटकां सगळीं पळयता. गांवकार जे लोक कारापूरचे 2 दीस जाले बसला तिंका प्रश्न करूंक सोदता. आमदार येयलो ना? आमदाराचे कोण लोक येयले हांगासर? कोण ना. कारापूर सगळ्यान लीड काडपी हो तेजो गांव. आतां आमदार जेन्ना हांगासर येयना म्हणटगीर आमदाराचो स्टँड कितें हो एक क्वेश्चन मार्क आसा पयलीं. कोणाक तुमकां खबर आसा आमदाराचो स्टँड कितें तो? आमदाराचो स्टँड जर हांगासर क्लियर ना, कारण हांगा तो येयना म्हणटगीर तेजो कोण मनीस येयना. 2 दीस हांगासर आमचे लोक हांगा लाचार कशे बसलेले आसा म्हणटगीर क्लियर कळटा की आमदार हो प्रोजेक्ट सपोर्ट करता. आतां जेन्ना हो प्रोजेक्ट सपोर्ट करता, हो प्रोजेक्ट कोणाचो? गोंयकाराचो. तो कोण लोडा कोण? सोयरो कोण? काकालो चोडो कोणाचो कोण तो? काय आमदाराचेय काकाचो चोडो? कोण हो प्रोजेक्ट आसा पळय तो गांवाक बेनिफिशरी आसा काय बेनिफिशरी ना? हो प्रश्न न्ही एक मोठो आसा. कारण तो खंय आर्टिफिशियल स्विमींग पूल येता, आर्टिफिशियल बीच येता, ते कॅसिनो बीन ते मागीरच्यो गजाली. पण आर्टिफिशियल जेन्ना बीच येता, जेन्ना एक गांव हांगासर जेन्ना ग्रिनरीन भरलेलो गांवाक सपोज जर जेन्ना डिस्ट्रॉय करता त्या टायमार गांवची कॅरींग कॅपेसिटी कितली आसा ती हे करून घेतली, स्टडी करून घेतली, लोकांक कन्सिडरेशनान घेवन हो प्रोजेक्ट केलो. ते इतले क्वेश्चन मार्क कित्याक दवरता?